तेजी पयलीं कविताचार्य हेजी म्हणटा तें घर गेले 8 दिसां पयलींच कंप्लीट जावन ते थंय रावपा लागीं आसा आनी आज शोभा पागी यांच्या घराक सुरवात करतात. काही दिसां पयलीं एक पणसाची झाड पडून तेजी घर डॅमेज जाल्लें आनी त्या वेळार सरान जेन्ना विजीट केली तेन्ना सांगिल्लें की रोखडेंच तें घर बांदया आनी तेजी सुरवात आमी आज करतात. तुमचे घर मोडलेले गेल्ले पावसान सो आतां हय 21 मे आतां तें घर कांय कारणां लागून डिले जाला. आतां तो रमेश चौडकर श्रमधामाची योजनेंतल्यान तुका बांदून दिता. कशें दिसता तुका? बरें दिसता. तुवें तेन्ना सरान सांगलें तेन्ना विश्वास दवरलेलो आपणालें घर जातलें अशें धरलेलें तें. आतां तुगे अपेक्षे प्रमाणे घर जाता कशें दिसता? तुवें सांगलें तशें जाता घर? ना घर कशें जाता आशिल्लें तेच्या बरें जातलें. ओके. सद्या जेन्ना घर मोडलें पळय आनी आतां पर्यंत मातशें डिले जालें न्हू तें सद्या कशें परिस्थितीन खंय रावताले तूं आतां? कोणागेर तें? तेंगेर रावताले. म्हाका आज प्रत्यक्ष शोभाबाईचें घर आमी सुरू करता आसतना खूब आनंद जाता इतल्या खातीरच की खरें म्हळ्यार ताजें घर फाटल्या पावसांत जें आसा न्ही की एक पणसाचें झाड ताज्या घराचेर पूर्ण पडलें आनी त्या वेळाचेर हांव सुधीर बाब आमी प्रत्यक्ष तें घर हें जातकच प्रत्यक्ष पळोवपाक आयिल्ले. आमी त्याच दिसा निर्णय घेतलो पूण कांय जाग्याचे अभावी आसा न्ही जो संजीव फळदेसाय की जो जाग्याचे ओनर आसा की ताका सांगतकच की तो म्हणपाक तें घर शिफ्ट करपाक जाय हें करपाक जाय अशें आनीक गजाली ताणें सांगल्यो आनी त्या नंतर मागीर तो एग्री जालो आनी ताणें आज तें घर प्रत्यक्ष आसा त्याच जाग्याचेर बांदपाचें परमिशन दिलें आनी ताज्या मान्यतेनच हें घर आज बांदपाचें आमी सुरवात करता. म्हाका दिसता तें फाटल्या वर्साक आतां घरा आमी पूर्ण स्ट्रक्चर आमी पळयत आसतलीं अर्दें अदीक घर जें आसा न्ही पूर्ण येदें व्हडलें झाड पडलें आनी त्या झाडांत अर्दें घरच गेलें आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की श्रमधाम हो कन्सेप्ट आमकां सगळ्यांक खबर आसा की श्रमधाम हो कन्सेप्ट मनीसपण जगोवपी गांवपण जगोवपी आनी एकमेकाक पावपाक जाय अशा तरेच्यान आसा न्ही की हांगा कार्यकर्तेच येवन जे आसा न्ही श्रमधामांतल्यान म्हणजे आमचो स्लोगन जो आसा न्ही 1 रुपयांनी 1 दीस काम करप ह्या स्लोगनाचेर आमी आतां पर्यंत 72 घरां बांदलीं आनी आतां हें 73वें घर आज प्रत्यक्ष चालू जाता आनी फुडल्या सादारणशे म्हयनेभरांतल्यान तें घर आमी पूर्ण करतले. 1 म्हयन्यान घर आमी पूर्ण करतले कारण ताका परत पावसांक ताका दुसऱ्या कडेन रावपाक नाका आनी त्यामुळे हो निर्णय आमी घेतलेलो आसा आनी त्यामुळे अशा प्रकारचें मनीसपण जगयत जें आसा न्ही आमी सगळे कार्यकर्ते आसा न्ही की हांगा काणकोण मतदारसंघात पूर्ण आजूबाजूच्या परिसरांत सुद्दां घर बांदली त्यामुळे खऱ्या अर्थान म्हाका कार्यकर्त्याचें कौतूक करपाक जाय तातूंतल्यानच आमी हे सगळें फुडें वचत आसा. त्यामुळे फाटल्या वर्साक आमी ह्या हांगाच लागींच कविता च्यारीचें घर आमी बांदून आज ते प्रत्यक्ष रावपाक लागले आसा आनी त्यामुळे की चंद्रिकाबाई आसले तागे सगळी टीम आसा की ताणें सगळ्या जाणांनी खूब हांगा काम केलें आनी ताचो जो इनिशिएटीव घेतली आसा त्या वेळाचेर सुनील बाबान जे आसा त्या घराची जबाबदारी घेतली आनी ते सगळें मॉनिटर करून जे आसा घर कंप्लीट केलें. म्हाका हाजे पयलीं आमी बेलवाड्यार बांदलें त्या वेळाचेर सतीश बाबा आमचो नाना ताणें त्या घराची जबाबदारी घेतली आनी तें घर पूर्ण केलें अशें करत गेल्लें आसा आनी त्यामुळे एक प्रकारचें काम करपाची हुरूरी एक उत्साह आमकां आयिल्लो आसा. आज आमकां आमचे कडेन जें आसा न्ही आतां ना म्हणटकच म्हजे कडेन जें आसा न्ही 40-50 नांवां म्हजे कडेन आयिल्लीं आसा. त्यामुळे फक्त कांय कडेन आमी सुरू केलीं कांय कडेन आशिल्लीं तें आमी कंप्लीट करताले त्यामुळे मातसो थोडो उशीर जाल्लो पूण आमकां एक टार्गेट आमी ठरवता की सादारणच्या फुडल्या सादारणशे सप्टेंबर पर्यंत काणकोणांतलीं 30 घरां आमी कंप्लीट करता. ती नांवांय आमकां आयिल्लीं आसा ती घडयेक आतां कांय गजाल सुरू करतल्यो नासता ती चवथी उपरांत सुरू करून आसा न्ही आमी सादारणशे की डिसेंबर पर्यंत आसा न्ही काणकोणांतली 30 घरां कंप्लीट जातलीं आनी त्या भायर बाकीचे गोंयभर जे आसा न्ही जे डिमांड आसा जो कार्यकर्ते जबाबदारी घेता टार्गेट आसलो आमकां 100 घरांचो आनी तोय आमकां पूर्ण करपाक जाय पूण आमकां डिसेंबर पयलींच काणकोणांतली 30 घरां जी आसा न्ही ती आमी कंप्लीट करतले आनी एक प्रकारचे म्हणजे माणुसकीक म्हणजे उजाळा दिणारो माणुसकीक अशा प्रकारचे म्हणजे हाक देणारी अशा प्रकारची जो कन्सेप्ट आसा तो कन्सेप्ट खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही सगळ्यांनीच म्हणजे कार्यकर्त्यांनी की त्याचबरोबर काणकोणचे दाते आसात किंवा भायले दाते आसा ह्या सगळ्या लोकांनी यशस्वी केल्लें आसा. श्रमधाम सगळ्यांक कॉन्सेप्ट खबर आसा की एका गरजू अंत्योदय पद्दतीन काम करपाची श्रमधामाची पद्दत आमची एकदम गरजू अशे मनशाक आमी आमचे कार्यकर्ते पळयता आपल्या भागां आशिल्लें एखादें घर आनी तेंची रावपाची सोय जावपा खातीर कारण अन्न निवारा हे सगळ्यांत मेन गरजो मनशाक जगतले जाल्या
आनी तसो आसरा आसपाक जाय ह्या उद्देशान श्रमधाम बलराम आमचे चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीन वेगवेगळ्या भागात श्रमधाम मंडळ ही अशी कामां आमी म्हणजे घरां बांदून दितात। घर बांदपी आमचे श्रमधाम वॉरियर असतात। आयज हे सगळे श्रमधाम वॉरियर मोठे प्रमाणात जमिल्ले आसा। आतां ही सुरवात आसा, जेन्ना काम सुरू जातलें तेन्ना मोठ्या प्रमाणात इतरही आमकां वेगवेगळ्या भागांतले वॉरियर्स आमचे जॉईन जातले। उद्देश होच आसा की एखाद्याक बरो आसरो मेळचो आनी ताणें बरें निदान समाधानान जगपा खातीर तांकां एक लायफ तांची जावची अशें उद्देश ही कल्पना मूळ आसा आमचे आमदार आनी आमचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकरांची। जेन्ना इलेक्शना वेळार जेन्ना ते भोंवताले तेन्ना कांय घरां तांकां अशी पळोवपाक मेळ्ळी जी पत्र्यांनी जस्ट पत्रे वण्टीना प्लास्टीक हातून ती रावताले। पावसान ते भितर उदक भरताले, न्हिदतले जाल्यार रांदतले जाल्यार असो वेवस्थीत स्पेस ना, भुरग्यांक अभ्यास करतले जाल्यार जागो ना। सो हें पळोवन तांकां दिसलें की निदान बाकी राजकारण मार झक्क पूण निदान मनशाचे विकास आमी करपाक जाय। बाकी स्ट्रक्चर कितेंय डेवलप जावप सोंपें आसा। आयज आमदार कोणी आहल्यार तें डेवलपमेंट जातलें पण मनशाचो विकास मनशाक जी गरज आसा त्यो गरजेच्यो वस्तू दिवप हे आमी बांदील आसा। आमी मनीस आमकां जर बरें जाय जाल्यार दुसऱ्याकय सगळ्याक तें मेळपाक जाय ह्या उद्देशान हें सगळें सुरू केल्लें आनी आयज ताका मोठ्या प्रमाणाक आमकां सगळ्या गोंयभराचो त्या गोंया भायल्या लोकांचो आमकां मोठो प्रतिसाद लाभता। ह्या श्रमधाम ही ज्यो सरान केल्ली संकल्पना आसा ताका आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांणी सुद्दां आमचें कौतुक केलें आसा जेन्ना आमी तांकां मेळपाक गेल्ले आसा कारण ही अशी युनीक कल्पना आसा। म्हाका खूब उमेद दिसता की ह्या श्रमधाम संकल्पनेक जोडटा तो एकाच राजकीय पार्टीचो आसता अशें बी ना। जेका मनशा बद्दल आपुलकी आसा, जेका दिसता हो मनीस आपले सारको दुसरो मनीस हे मनीसपण जगोवपी सगळे गांवचेच न्ही इतर सगळे भागांतले लोक येवन हे श्रमधामाक ते जे कोणाचें घर बांदपाचें आसता जात ना पात ना राजकारण ना गरिबी ना श्रीमंत ना अशे उच्च पदाधिकारी सुद्दां येवन ह्या श्रमधामा वांटेकार जाता। हे आयज मेरेनचो आमचो आतां मेरेनचो अनुभव आसा।